रेग्युलर फोंड्या ब्लॉकाची मिटींग आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑलरेडी बाय इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय त्या संदर्भात तांणी रेग्युलर फाटल्या आठवड्याक एक मिटींग घेतिल्ली आणि आज डिटेलान बाय इलेक्शनाक कशी तयारी करची खंयच्या बुथाचेर आमची कितें सद्या वस्तुस्थिती आसा खंयचे बूथ आमकां स्ट्रॉंग करपा जाय हाचेर डिटेलान आमची आज फोंड्या ब्लॉका तर्फे मिटींग चालू आहा. त्या मिटींगेक आमचे GPCCचे जनरल सेक्रेटरी बाब राजेश वेरेकर जे 2022 हांगाचे कॅन्डिडेट आशिल्ले त्याच बरोबर आमचे जनरल सेक्रेटरी बाय मनीषा उजगांवकर आमचे सिनियर हांगाचे लिडर बाब जॉन आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सामियो डिसिल्वा आमचो मायनॉरिटीचे नवे चेअरमॅन बाब वासीम ब्लॉक प्रेसिडेंट आमच्यो साऊथ गोवाचे महिला अध्यक्ष आणि इतर सगळे फोंडा ब्लॉकाचे सगळे मेंबर्स कार्यकर्ते हे डिटेलान आमची चर्चा कशा पद्दतीन हे बाय इलेक्शन जिखप हाचेर आमचे रुटीन ही मिटींग आशिल्ली. कॅन्डिडेट कोण तुमचो बाय इलेक्शनाक फोंड्या? कॅन्डिडेट आसतलो कोण तरी पूण ह्या फावट हे सीट बाय इलेक्शनाक आमकां जिखपाक जाय कित्याक आज फोंड्या बेसिकली फोंड्या तालुकाची जर आज आमी परिस्थिती जर पळयत कित्याक फोंड्या तालुकान आज भारतीय जनता पार्टीचे 4 आमदार निवडून दिले 4 मंत्री ह्या कॅबिनेटान आशिल्ले पूण आज परिस्थिती सामकी इतली वायट आसा की आज फोंडेचे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ID हॉस्पिटल थंय आज माणसुकी ना की मनीस आज वाचतलो म्हणून. सो जेन्ना 4 मंत्री ह्या तालुक्यान दिले आज हांव येता आसतना सुद्दां पणजेच्यान तूं आज फोंड्या येतलो म्हणल्यार तूं टायम लावन येवपाक शकना कित्याक आज रस्ते इतले रस्त्याचे ट्रॅफिक जॅम इतले ट्रॅफिक आसता की तूं मनीस पणजे पावतलो म्हणून सुद्दां गॅरंटी ना. म्हाका दिसता गेल्ल्या 14 वर्सां ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फोंड्या तालुका आणि खास करून फोंडा मतदारसंघ कित्याक फोंडा मतदारसंघ हो एपी सेंटर जाता ह्या तालुक्याचो हाज्या भोंवतणी जितले मतदारसंघ आसा हो एपी सेंटर आणि म्हाका दिसता हो मतदारसंघ गेल्ली ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळान निग्लेक्ट जाला. 2027 काँग्रेसीचे सरकार येतले पूण ते म्हाका दिसता हे जे बाय इलेक्शन आसा दीस वील प्ले अ व्हेरी वायटल रोल इन डिसायडींग की आज ZPचो रिजल्ट जर आमी पळयत जाल्यार आज 11 जाग्याचेर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाच्या युतीचे 11 ZP आज लोकांनी गोंयभर निवडून दिले. म्हाका दिसता आज गोंयभर लोकांची लक्ष हे फोंड्या बाय इलेक्शनाचेर आसा आणि म्हाका खात्री आसा की जो जोश आमी पळयलो आणि म्हाका दिसता हांगाचे आमचे स्थानीक कार्यकर्ते आमचे ब्लॉक तांचे जो एक ताणें ठामपणे निश्चित केला की ह्या फावट बाय इलेक्शन आमी जिखतले तो उत्साह पळोवन आज म्हाकाय खात्री जाली की ह्या बाय इलेक्शनाक 100% काँग्रेस पक्ष जिखतली. आतां कॅन्डिडेट कोण आसचो हें म्हाका दिसता काँग्रेस आमी एक न्यू कल्चर हाडपाचो प्रयत्न केलो रायट फ्रॉम लोकसभा निवडणूक ताजे उपरांत ZP ज्यो निवडणुकी जाल्यो जे उमेदवारी आयले ते आमी ग्रासरूट लेवला वयल्यान म्हणजे रायट फ्रॉम द ब्लॉक टू द डिस्ट्रिक्ट देन वी डिसायडेड ह्या फावट सुद्दां फोंड्यान जे ग्रासरूट लेवला वयल्यान जे आमकां फिडबॅक येतलो जे ग्रासरूट लेवला वयल्यान येतले तेच तांच्या दॅट वील डिसायड द कॅन्डिडेट फॉर राजेश वेरेकर आसा न्ही म्हणटा फोंड्या तरी आसतना तुमी नांव कित्याक डिक्लेअर केलें चिंतपाची गरज आसा म्हणटा राजेश तुका चिंतपाची म्हणल्यार आजून तूं नांव सांगिना पळय डायरेक्ट म्हणटा ना तुवें प्रश्न विचारला. इलेक्शन तूं डायरेक्ट सांग आमकां न्ही राजेश वेरेकराक नांव शॉर्टली डिक्लेअर जातलें कित्या खातीर कारण फोंड्या आनी एक उमेदवार जो आसा नो फोंड्या हो सेटलड तुमी सिंगल काँग्रेस काय बाकी पक्ष आसा आतां सिंगल काँग्रेस म्हणल्यार काँग्रेस पार्टी म्हणजे इंडियन नॅशनल काँग्रेस बाकी पक्ष आसा पळय फॉरवर्ड हो आमचो प्री पोल अलायन्स पार्टनर आशिल्लो आणि ह्या निवडणुकीकूय तो आमच्या बरोबर आसा
आतां बाकीच्या पक्षाचे हांव तुका कशें उत्तर दिवं हे तुवें प्रश्न तांकां विचारपाक ना, तुमची तयारी ना फोंड्या एक उमेद कितें दिसता कितें करचें ना ना म्हाका काय दिसना तुमची कितें तयारी आसा बाबा तुमी तुका- सगळ्यांनी एक जावन लढतले तुका हें पळयल्या वातावरण दिसता की वी आर व्हेरी फोकस्ड इन फायटींग single- अँड डिफिटींग द बीजेपी तुम्ही single- तुका कितें दिसता